योकार तुमका सगळ्यांक नव्या वर्षाची हुनहुनीत परबी. हे नवे वर्स तुमका सगळ्यांक सुख समाधान आणि भलायकीचे आसचे अशी आम्ही देवा लागीं मागणी करता. फाटल्या वर्सा जे झाले ते झाले. आता नव्या वर्साक नव्या उमेदीन सुरुवात करूया. भारतीय संस्कृतीन आकाश, वायू, अग्नी, जल आणि पृथ्वी ही जीवितातली महत्त्वाची पंचतत्वा. फाटल्या वर्सा चंद्रयान आणि सूर्ययान मोहीम यशस्वी करीत भारतान आपले नाव मळबान लेगीत कोरले. आता एक पाऊल फुडें वचून नव्या वर्साक कितें नव्यो घडणुको देशभरात घडपाच्यो आसात ताचेर एक नजर मारया. 6 जानेराक आदित्य L1 लँगर पॉइंटार पावतले. तशेंच नव्या वर्साक गगनयान 1, मंगळयान 2, शुक्रयान 1 ही 3 नवीन उपग्रह मळबान वतली. महाराष्ट्राचे विधानसभा मुखेली राहुल नार्वेकर 10 जानेराक आमदार अपात्रता प्रकरणात निकाल दितले. राहुल गांधी हांचे भारत न्याय यात्रेक 14 जानेराक सुरुवात जातली. 22 जानेराक अयोध्येचे राम मंदिर देशभरातल्या लोकां खातीर उक्ते जातले. ताचे उक्तावण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतले. दिल्ली हांगासर जगातलो सगळ्यात व्हड आसपी टेक्स्टायल फेस्टिवल फेब्रुवारीन जातलो. महाराष्ट्रातलो सगळ्यात व्हडलो आसपी समृद्धी महामार्गाचो भरवीर ते डगतपूर रस्तो सुरू जातलो. लोकसभा वेंचणुकी सयत देशभरातल्या 8 राज्यांमदी विधानसभा वेंचणुको जातल्यो. जगभरान भारताच्या सांगतान अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, पाकिस्तान अशा 70 देशांनी विंगड वेंचणुके खातीर मतदान जातले. खेळा मळार सुद्धा ऑलिंपिक तसेच क्रिकेटी भितर T20 वर्ल्ड कप आणि फुटबॉलाचे युरो कप पळोवपाक मेळटले. जगातलो सगळ्यात उंच रेल्वे पूल म्हणून नामना मेळोवपी चिना पुलाचे उक्तावण नव्या वर्सान जातले. ह्या नव्या वर्सा इलेक्ट्रीक श्रेणींतल्यो खूब गाडयो लेगीत बाजारात लॉन्च जातल्यो. तेन्ना वाट कसली पळयतात? चला नव्या वर्साची सुरवात ह्या नव्या आणि उमेदीच्या गजालींनी करूया. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा नव्या वर्साच्यो हुनहुनीत परबी. देव बरें करूं.